गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समृता कणगांवकर. सुरवेक पळोवयाचे हेडलायन्स. युनायटेड ट्रायबल असोसिएशनान राजकारणात आदिवासी समाजाचो आस्पाव करपाची केल्या मागणी. हे विशीं मुख्यमंत्र्याकडेन करतलो संपर्क, सांगले उट्टाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीपान. आफोन्सो आगियार मेमोरियल इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीत नावेली स्पोर्ट्स क्लबाचे जैत. रोजमन क्रूज बेर्नाचेर 2-0 अशी मात करून क्वार्टर फायनलीत मेळयली सुवात. फुडल्या 2 दिसांक उण्या तापमानात 2 डिग्री उणाव, चडावत तापमानात 2 डिग्री जातली वाड. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नावेलच्या मांडपा वाठारात दोंगुल्लेचेर उजो लागिल्ल्यान नावेलचे थळावे लोक फुरियोज जाल्यात. उज्याचे कारण अजून कळूंक नासले तरी रानवटी जनावरांचेर आनी थळाव्या लोकांचेर ताजो परिणाम जाल्ल्याची कागाळ गांवांतल्या लोकांनी केल्या. पळयात पुराय बातमी. दक्षिण गोंयांतल्या मांडपा नावेली हांगा लागिल्ल्या उज्याक लागून नागरिकांच्या आनी रानवटी जनावरांच्या सुरक्षे बाबतींत जायते प्रस्न उप्रासल्यात. थळाव्या लोकांनी रातच्या वेळार जायती कागाळ करून लेगीत कितल्याशाच वरां उपरांत आयज सकाळीं तांकां मजत मेळ्ळी. Here at the back of you can see at the background Mandopa Hill where the last night, that is on 4th March 2023, massive forest fire took place. Now almost 18 hours passed. We were waiting for the government machinery to douse this fire. Although last night, because I requested the district magistrate and the South Goa collector, he have put into service fire personnel, forest and Margaon town police, where they personally went up and with the blower, forest department had put off some fire. But in some pockets this fire was left, and again because of the strong wind this fire regenerated and it is completely engulfed the forest area of Mandopa Hill, Dramapur Hill and Digarpali Hill. Now mostly because of this fire many wildlife animals like porcupine, monitor lizard, then these rabbits, they got affected. And when we went in the morning, we have seen some lizards dead or burned, charred in the fire. So my only request to the government authorities and government immediately to put in service at least a Coast Guard chopper where they can spray water over this forest area and completely douse the fire. Because Goa Fire Brigade and emergency services have not have a mechanism to handle the forest fire, because they say their fire brigade cannot go up and their personnel cannot handle. Last night also I have seen they were just going with the tree branches and dosing the fire. Today morning also I have called the fire brigade again and they just splash water from the foothill from just to cut some small fire pockets where it was burning at the foothill of the hill. But right now you can see the fire still going on. It almost 18 hours past now. Today is 5th March 2023. So my request to the authority to put into service whatever best thing they can do. At least the Coast Guard can send their choppers and to completely douse the fire where especially wildlife, wild animals are affected, especially cheetah, then wild hares, then white rabbit, then monitor lizard, porcupines, all these animals are suffering because the whole forest cover is covering almost, I think, around 8 to 9 kilometers of radius. Considering the Palya, Water Lake, Digarpali mountain, the Mandapa mountain and Dramapur mountain. So I hope my request will be heard by the authorities and send the best mechanism and best person to douse this fire and to save the environment and especially wildlife. उजो आटोपात हाडपाक थळाव्या लोकांक उजो पालोवपी अधिकाऱ्यांक जायते फावटी फोन करचो पडलो. पूण परत परत फोन करून लेगीत उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी कांयच हालचाल करूंक ना. उजो पालोवपी दळाक घडणूक थळार पावपाक कळाव जाल्ल्यान निमाणे गांवच्या लोकांनीच उजो आटोपात हाडपा खातीर हेर पद्दतीचो आदार घेवचो पडलो. सर, फायर डिपार्टमेंट. हॅलो सर, हांव अनास्तासियो कार्नेर उलयतां, नावेली विलेज बायोडायवर्सिटी कमिटी मेंबर. राती तो मांडोपा हिलाक उजो लागलेलो पळय. हॅलो
बरें बरें राती कॉल दिल्ले आयता परत ना मारगांव फायर डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म कर उजो चालूच आहा आमी वयर आहा दोंगरार 271 5825 गोवा 365 खातीर हरमन गोम्स आणि निखिल जल्मी. शेतकार जे कष्ट करून आमची पोटां भरतात आयज तांच्या पोटार हावळ आयला हे तितलेच खरे. दिवचल वाठारात भावकय खाजनाचो बांद फुटिल्ल्यान शेतकारांचे सगळे कष्ट खाऱ्या उदकांत बुडल्यात. सुमार 60 शेतकारांचे पोट ह्या पिकावळाचेर अवलंबून आशिल्ल्यान तांचेर आतां परिणाम जाला. पळयात पुराय बातमी. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तांच्यांनी भाज्यांची, आसान्यांची, मिरसांगांची लागवड केली, पूण बांद फुटिल्ल्यान खाऱ्या उदकाचो चड परिणाम जालो. थळावे कमिटीक लेगीत सांगल्यार कसल्योच हालचाली करिनात, उलट एकामेकांचेर धुकलपाचे काम करतात, थळाव्या शेतकारांनी आरोप केला. बांदाची दुरुस्ती करून दिवची शेतकऱ्यांचे गाराणे. ऐकात तांचे उतफरके. ऑलमोस्ट आता काय 4-5 महिने झाले हा. ताका 4-5 महिने झाले. सप्टेंबराचे 19 तारखेक कितें म्हणलेलो तो ताका जाले आता म्हणजे 5-6 महिने जावन गेले. तुम्ही शेत आता करता न्ही कितकी वर्सां जाली पयली वचून हांगासर चालू आहा? आता हे आता अशें पिड्ड्यार जाले आता जवळ जवळ आता 3 वर्सां जाली. ओके. पयलीं अशेंच खावटे पडलेले की हांवें फुडें जबाबदारी घेतलेली आनी हांवें सारकें केल्लें. ते कमिटीचे आनी आमचे मातशें हें जालें की म्हाका तेंच्यांनी केलें आनी तेंच्यांनी पावणी केली. त्या बरोबर मागीर तांकां पयशे मेळ्ळे ते पयशांनी तेंच्यांनी कांयच केलें ना. फक्त इल्लो बांद बिणला आनी आतां सगळी खावटी पडली. 2 खावटी पडल्या आता. आता आमदार येवन गेले हांगा कितें सांगला तेंच्यांनी? आमदारान सांगला आता करुया म्हणटा तो फुडें बेगीन बेगीन करुया म्हणटा. म्हणजे हे शेत जे तुमचे बंद जाला पळय तुम्ही हेजेरूच रिलाय आसा काय आनी कितें? आमी हेजेरूच हे आसा. हय. ओके. कितके शेतकार आसतले म्हटलें? 60 शेतकार आहा. कितें म्हणटा भावकय? भावकय खाजन. ओके. आमचे हांगासर हांव शेतकार. आमचे हांगा शेत आहा. तर आमी शेतान आमच्या अळसाणो लायल्लो. तशेंच आमी मिरची लागवड केल्ली आसली. ती हे खारें उदीक येयलें हांगासर बांद फुटलो आनी खारें उदक येवन आमचें सगळें नुकसान जाल्लें आहा. ताका लागून आमी मामलेदाराक लेटर केल्लें की असो असो बांद फुटला. कमिटीक आमी सांगून पयलें भावकय खाजर तेजी कमिटी आहा पळय तांकां आमी सांगलें ते काय आयकूना म्हणून आमी मामलेदारा कडेन लेटर केलें. अजून आमकां काय रिप्लाय येवंक ना. ऑलमोस्ट 8-10 दीस जाल्ले दिसता आमी लेटर केल्यार. तशेंच हांव मागता आमी लेटरार सगळें मेन्शन केल्लें आहा आमकां कितें कितें जाय तें. आमकां सध्या तुमचे सगळे शेत गेल्ले आसा? हय सगळें शेत पिड्ड्यार जाल्लें आहा. आमी मिरची लागवड केल्ली, अळसाणो लायल्लो तो सगळो पिड्ड्यार जाल्लो आहा. आमी फोटोग्राफ काडून आमी ते एप्लिकेशन लावन आमी दिल्ले आहा. तशेंच कमिटी अजून पासून कांयच हे घेयना, दखल घेयना. आमी तांकां दाखयलें पयलें तेंच्यांनी पळयलां मागीर ते म्हणटा अशें तशें एकामेकाचेर घालता. सो आमची मागणी आहा की आमकां सगळ्या शेतकाऱ्यांक नुकसान भरपाई पयल्यान पयलीं म्हणजे नुकसान भरपाई आमचे कितें लॉस आहा ते दिवचे आनी बेगींतल्या बेगीन बांद तुमचे सारको करून घेवपाचो. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, समृता खणगांवकार आणि निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आयज जाल्ले वार्का ग्रामसभेत व्हड बोवाळ जालो. पुलिसांनी हस्तक्षेप करून रागान भरिल्ल्या थळाव्या लोकांक आडावन परिस्थिती नियंत्रणात हाडपाचो यत्न केलो. भ्रष्टाचाराचे आरोप, उदकाचो उणाव, गांवांतल्या फुटपाथीचेर सुण्यांनी केल्ले हळशीक अशे साबार प्रस्न ह्या ग्रामसभेत चर्चेक आयले. पळयात पुराय बातमी. आयज वार्का ग्रामसभेत व्हड बोवाळ जालो आनी हे ग्रामसभेत पुलिसांक हस्तक्षेप करचो पडलो. पंचायतीच्या मुखेल निर्णयाचेर विरोधी पंचाक विस्वासात घेवंक नाशिल्ल्यान आनी मिटिंगेचे मिनिट सचिवान नोंद करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप थळाव्या लोकांनी आनी कांय पंच वांगड्यांनी केला. पळयात. Major chaos gripped the Warka Gram Sabha today with police having to intervene in the meeting. Locals and some punch members alleged that minutes of the meeting were not being noted down by the secretary, apart from opposition panchas not being taken into confidence over major decisions of the panchayat. Watch. करप्शनाचेर कंप्लेन दिले कडेन आसना तुमी? कंप्लेन दिल्या करप्शन जाल म्हणून मागीर विजिलन्स डिपार्टमेंटान कितें केला इन्क्वायरी? Have in the minutes if it cannot the corruption. Wherein we are not told and they have passed resolutions. So is that not corruption? If they are so transparent, am inbad chopa dile. Inbad am permission magane inbad chopa. Are they are so transparent? Am I am permission dipate. When we come, the staff locks the cabin. Am allowed dam to get it. But the panel can enter and go whenever they want. So is this not corruption? The panel can enter the secretary's room whenever they want, but we have to knock and ask permission. And then the secretary says, ask the staff. So is this not corruption? हे ग्रामसभाचेर लोकांक कळून जाला की प्रॉब्लेम आनी ती घडबड चलता. सेक्रेटरी येता जाल्यार
मिनिट्स ऑफ द मिटींग कोण बरोवपा जाय तो हे हिंगा डिस्कस करपा न्हू आपण डावन गेलो. ऍक्च्युली मिनिट्स त्याच जाग्यार बरोवपा पडटा. त्याच जाग्यार बरोवपा जाय विदीन द टायम फ्रेम गिवन एज पर पंचायत राज एक्ट. हांव नको तेमी वाचना ते पंचायत राज एक्ट इतू वर्सांत वार्का पंचायताक कितें जाता ते गडबड आज कोणोन गेला. मिनिट्स ऑफ द मीटिंग दे हॅव टू राइट immediately and the secretary has to write it, not be any clerical staff who's in the panchayat. 115 words are I don't know who's going to take action. There is nobody taking this forward. मजेची गजाल म्हळ्यार फुटपाथाचेर सुण्यांनी शौच करपाचेरूय वाद जालो. सरपंच सेलेसियाना फेर्नांडिसान ह्या विशयाचेर कितें सांगलें तें आयकात. On the street, Peda street, चोयल आसतलें, like it's a clean area. Footpath. थिंगा लोक चलोन वयता वॉका वयताय. थिंगा सुण्या तो एकलो चेड घेवन आसलोलो. हांवें सांगिल्लें ताका बाबा तूं कोंकणी उलयता काय हिंदी उलयता म्हाका खबर ना तो कोण गोंयकारू कोण तो. अंडरस्टँड जाता म्हणून सांगिल्लें म्हाका. आनी ताका हांवें सांगलें बाबा ही सुण्या हिंगा आनी सुण्या हांगतालें. तेदो टर्न मन गेला आनी ताका हांवें सांगलें बाबा ही प्लेस लोक चलता तो गू पांयां लागता म्हणून. आनी हांवें ताका सांगिल्लें चेड्या आय गो एंड इन्फॉर्म युअर पेरंट्स म्हणून. नाजाल्यार हांवें ताका सांगलें हांव फायन मारता म्हणून. हे चेड्यान गेला तेगे मामी आपयला सकयल हांव आसला थिंगा. म्हाका खबर ना ती खुंयची आनी कितें ती फ्लॅटार रावताय. ओ आतां स्ट्रीट आमगे फुटपाथ केली ती सुण्या हागपाकू ओ पब्लिकाकू तें तुमी सांगाय म्हाका. ताका लागून हांवें ताका सांगलें तो वचून पेरंट्साक सांगितलं आनी पेरंटान कोणा मुको वचत केले काय. आनी आयज ती ग्रामसभा हांवें कोताय. ग्रामसभा अपॉयंट घालपाचो म्हाका रायट ना. एज अ सरपंच आय डोंट हॅव अ रायट. तूं सांगू मुगे सुण्या घेवन लोकां पांयां गू करपाचो हांवें. मजगती पंचायतीच्या विरोधी वांगड्यांचेर ग्रामसभा खंडीत केल्ल्याचो आरोप उपसरपंचान केला. आयकात. न्हू तो पॉयंट उलोवन ग्रामसभा पॉयंट उलोवपा जाय तो उलयना पूण दुसरे पॉयंट काडा आनी डिस्टर्ब करता. एक्चुली एश कोन्न ग्रामसभा जायना ते तो आनी तेगे तीग जावं भाव हिन ग्रामसभा सगळी डिस्टर्ब करून दादारी करता. पुलीस जाल्ले पुलिसांनी चोयला तुमी चोयला सगळ्यांनी चोयला सगळो लोक उलयना तेच तिकोय उलयता आखी ग्रामसभा पिड्यार करता. दिस इज अ फ्रस्ट्रेशन. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, सुभाशीश गोवेकार आनी संगीता ओली. युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्सान राजकारणात आदिवासी समाजाचो चड आस्पाव करपाची मागणी मांडल्या. हे विशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता कडेन संपर्क करतले अशें उट्टा संघटनेन सांगला. आयकात उट्टाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीपाक. हे आमचे कडेन हातान आसता जो इलेक्शन कमिशना कडेन जो रिपोर्ट आसा तो पॉप्युलेशन ज्या मतदारसंघातले चड आसा त्या मतदारसंघाचे ते रिजर्वेशन दवरतात. आता आमचे म्हायती प्रमाणे सेन्सस हो 10.23 म्हणजे 10.23 समजा जर कन्सिडर केलं जाल्यार गोंयांत 40तले 4 जावपाक शकता. पण आमची मागणी आसा की 12% आमी आसा सगळे बाबतीत जिल्हा पंचायत म्युनिसिपालिटी पॉलिटिकल म्हणजे एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन गोंयांत 12% आसा. गोंयांत 12% हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू करचे ही आमचो डिमांड आसा. पण तो डिमांड आमचो आसा पण इलेक्शन कमिशन किंवा बाकीचे जे डिलिमिटेशन कमिशन किंवा बाकीचे सरकारचे जे कितें विल पॉवर आसा तो सरकाराक कितें दिसता तो शेवटी त्या प्रमाणे टेक्निकल जे पॉयंट आसा ते कशें बसून ते ठरयतले. आमचो डिमांड आसा की 12% गोंयांत ST आसा 12% मेळपाक जाय. सर्वे रेडी आसा सगळे रिकॉर्ड आंकडे सगळे फक्त जाय ते डिलिमिटेशन खंयचे सीट ते इलेक्शन कमिशनान आयडेंटिफाय करपाचें आसता आनी त्या प्रमाणे पब्लीक हियरींग जावपाचें आसा. हे ठरपाचें काम सरकारचें आसा. हे सरकार तितले बेगीन करचे ही आमची मागणी आसा. सो गोवा गव्हर्मेंट तुमकां फॉर आसा गोवा डेफिनेटली गोवा गव्हर्मेंट आमच्या म्हायती प्रमाणे आतां डायरेक्टीव दिल्ले आसा त्या प्रमाणे तांचें कामकाज सुरवात जाल्लें आसा आनी हालचाली सुरवात जाल्ली आसा. म्हणून आमी शिष्टमंडळ जातली बेगीन सीएमान मेळोन तांकां हो जो रिपोर्ट आसता ही लढाई आतां गोंया पुरतीच ना ही आतां केंद्र सरकार पर्यंत ते पावपाची आवश्यकता आसा. आनी आमचे बरोबर केवळ गोंयचेच ट्रायबल न्ही देशांतले ट्रायबल सुद्दां आमचे बरोबर आमकां ह्या आमच्या विशयाचेर सपोर्ट करपा खातीर फुडें सरले आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, सुभाशीश गोवेकार आनी मनीषा जाधव.
सध्या राजकीय दृश्टीन फाटल्यान उरिल्ली काँग्रेस फकत राष्ट्रीय पांवड्यार न्हय तर राज्यातय परतून आपले स्थान मेळोवपाक कश्ट घेतात. राष्ट्रीय मोहीम भारत जोडो यात्रा उपरांत भव्य पोरण्या पक्षाच्या राज्य फाट्यान गोंयांत हात से हात जोडो यात्रा सुरू केल्या. पळयात. काँग्रेसीक फाटोफाट अपयश आयिल्ल्यान काँग्रेस आपले पांय घट करपाक धडपडटात. 8 आमदारांनी पक्षांतर केल्या उपरांत पक्षान आमदारांक नियंत्रणात दवरपाची तांक मान्य करून हे विशीं आस्त उक्तायल्या. पूण काँग्रेसीक अपयश आयल्यार लेगीत तांचो राज्यात अजूनय स्थान बळिश्ट आसा अशें पक्षाचें मत आसा. यात्रा पयले सुवातीर कलंगूटचे आमचे वोटर्स, आमचे मतदार ताका देव बरें करूं म्हणटा. कारण तेंच्यांनी हातीक वोट मारला आनी फाटल्या एका म्हाका दिसता लोकसभेच्या इलेक्शनाक आमकां खुबशे वोट हांगा पडले आनी लीड गावल्या प्रत्येक एका. त्या खातीर तेंचे धन्यवाद म्हणटा. कारण आमच्या कडेन खुबशे चुकी जाले आसतलेत पण हे जे कलंगूटचे वोटर्स आसा ते आमच्या वांगडा सदांच रावला. त्या खातीर येता त्या काळान आमच्या वांगडा तुमी रावचे. येता त्या काळान तुमकां बरें आमी शासन आनी बरो एक कॅन्डिडेट हांगा दितले जे कॅन्डिडेट फुटींग मारचो ना आनी तुमचो जो बेल्ट आसा पळय अशें म्हटलें की बेल्ट आमी म्हणटा कलंगूटचें नांव बागाचें नांव अख्ख्या वर्ल्डान आसा पण आयज त्या कलंगूट आनी हेचेर फक्त कन्स्ट्रक्शन केल्ले आसात. प्रॉस्टिट्यूट आनी मेजर म्हणटा ते आमचे तरणाटे म्हणटा पळय ते ड्रग्सान हे जाल्ले आसात. हे 3 हांगा वाडलेले आसा ह्या बीजेपीच्या काळान. त्या खातीर हांव तुमकां आश्वासन दिता की येता त्या काळान काँग्रेस सरकार स्थापन जातलोच हांगा. जे हेच निश्ठावंत कार्यकर्त्यांक फुडें चान्स दितले जे अजून मेरेन इतके अप डावन जावन अजून मेरेन तुमच्या बरोबर आसात काय कितें हितून तुमी शिकतलेच कितें तरी निश्ठावंत कार्यकर्त्यांक हितून. हो जो आमचो कार्यक्रम आसा तो इलेक्शन पर्पजाक न्ही. काँग्रेस पक्ष म्हणटा तो सत्तेर आसूं किंवा सत्तेर नासूं हो लोकां बरोबर आसता. आणि आज ज्या हिशोबान म्हारगाई वाडल्या, ज्या हिशोबान आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाडला, ज्या हिशोबान आज प्रॉस्टिट्यूशन कलंगुटा वाडला, ज्या हिशोबान ड्रग्स वाडला, हो काँग्रेस पक्ष लोकां बरोबर रावतलो आणि ह्या सरकारा विरुद्ध आवाज उठयत रावतलो. जे तुका सांगलें तशें जे आमचे निश्ठावंत कार्यकर्ते आहा तांकां आव्हान करता की तांणी येवचे आणि काँग्रेस पक्षाचे हात मजबूत करचे. आणि भारत जोडो यात्राचे फाटभुंयेर म्हणजे आपले त्रिपुरा आणि नागालँड हे बीजेपीची विक्टरी तुमी कशी पळयता? त्रिपुरा तुवें पळयलें जाल्यार ती बीजेपीची विक्टरी न्ही. कित्याक अमित शाहान कॅम्पेनिंगाक सांगमाच्या अगेन्स्ट कॅम्पेनिंग केल्लें. पयले दिसा सुद्दां ताणें सांगलां की फॅमिली राज आनी कितें कितें उलयल्लो. रिजल्ट येतकीर ते युटर्न मारतात. सो ही पार्टी जी आहा पळय सत्तेक लागून खंयच्याच स्थळार वता. गेल्ले 9 वर्सांक तांणी 300+ MP आनी MLA विकते घेतले मरे. जवळ जवळ 12 सरकार उडयले. आनी गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, सुभाशीश गोवेकार आनी संगीता ओली. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. शिगम्या निमतान राज्यांतले युवक दीस रात कश्ट घेवन व्हडा उमेदीन चित्रां तयार करतात. पूण ही चित्रां खेळोवपाक फावो तो वेळ मेळना. सरकारान तो वेळ रातचे 11 मेरेन करचो. तशेंच म्हारगाय वाडिल्ल्यान चित्रांक प्रायज म्हण दिल्ले पयशे खूब कमी आसात ते सरकारान वाडोवचे अशी मागणी कपिलेश्वराचो कलाकार किसन नायकान केल्या. पळयात. राज्यात शिगम्याचे वारे गळपाक लागला. वचत थंय शिगम्याची तयारी पळोवपाक मेळटा. फोंडा कपिलेश्वरीच्या श्री गजानन कला मंडळाच्या वांगड्यांनी रामायणाचेर आधारित शिगम्याची चित्रां करपाक सुरवात केल्या. आयकात कलाकार किशन नायकान दिल्ली अधिक माहिती. आमकां फ्लोट करपाक लागल्यात कमीत कमी 15 वर्सां जाली आनी आमी चडशे रामायणाची स्टोरी प्रमाणे चित्र तयार करतात. आनी तितून भितर आमी मागता की खूब वर्सां जाली फ्लोटाची जी प्रायज आसा पळय ती खूब कमी आसा. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन ती प्रायज आतां ती भरपूर वाडोवची म्हणून. कित्याक आतां म्हारगाय खूब वाडलेली आसा. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार फ्लोटाचे जे पयशे बी आसा पळय प्रायजांचे ते खूब लेट मेळटा ते अशें बेगीन मेळचे म्हणून. कारण गाडयो बी भायर हाडलेले आसा जनरेटर बी तांकां रोखडे कॅश दिवचे पडटा. ते लोक रावना ते लागून. आनी दुसरो आमचो खर्च आसता खाणे जेवणाचो तांकां आमकां खूब पयशांची गरज आसता. तेन्ना मागता हांव गव्हर्मेंटा कडेन जाता तितले आमकां 1 म्हयने भितर पयशे बेगीन दिवचे. हांव सरकाराक मागता की तो टायम तो 10 दवरला पळय तो मातसो वाडोवचो. कारण पोरूंची गजाल म्हण सांगपा म्हणल्यार खूब लेट जाता. रोमटामेळ जे आसता पळय ते खूब टायम काडटा आनी रोमटामेळ चड आसता असले कारणान ते तितले शक्य ना.
तो टायम पावपाचो ना. हांव सगळ्यां मागता कमीत कमी 11 तरी तो टायम दवरचो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, श्वेता गांवकर आणि मनीषा जाधव. कुंकळे युनियनान आयोजित केल्ल्या आफांसो आगियार मेमोरियल इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीत रोजमन क्रूज वेर्णाचेर 2-0 अशी मात करून नावेली स्पोर्टिंग क्लबान क्वॉर्टर फायनलीत सुवात मेळयल्या. क्लिंटन नियासोक मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो. पळयात. हय चल धाड तुका ओके. फुडल्या 2 दिसांक उण्या तापमानात 2 डिग्रीन उणाव जातलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. पूण चडावत तापमान परतून 2 डिग्रीन वाडपाचे आशिल्ल्यान हो उणाव थोडोच काळ उरतलो. सध्या गोंयांत चडावत तापमान 40 डिग्रीक तेंकला. पूण फुडल्या 2 दिसांत चडावत तापमानात 2 डिग्रीन उणाव जातलो असो अदमास IMDन उक्तायला. 8 मार्चा सावन चडावत तापमान परतून चडपाची शक्यताय आसा. लोकांक हायड्रेटेड रावपाचो सल्लो दिला. सदच्या परस तापमानात 3 ते 4 डिग्रीन वाड. चडावत तापमानात 2 डिग्रीन उणाव. 8 मार्चा सावन तापमानात वाड. फातोडेर कांय वाठारांनी दव धुके. सोमारचे चडावत आनी उणे तापमान 34 ते 21 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.